मोगाचो नमस्कार। हांव बसोनूच उलयतां। ओके, आज गोवा जागोर एसोसिएशन जो वर्सुकी आमचो जागोर महोत्सव जो जाता त्या जागोर महोत्सवाचें अंदू यजमानपद जें आसा तें श्री सातेरी मूळ देवस्थान पाळ्ळे शिरदोन हेंकां फावो जाल्लें आसा। तें अभिमानान आज हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार सभे मुखार डिक्लेअर करतां। आनी आजच्या ह्या ताजी पूर्व तयारी करपा खातीर आज आमी बुनयादीचो फातर बसयलेलो आसात। आमचे ह्या गांवचे जल्मी आदरणीय श्री हनुमंत कुंकळकार बाब आनी अशा ह्या समयाचेर आज एंटायर पाळ्ळे शिरदोनची पंचायत आसा अशें फर्स्ट टायम आमकां पळोवपाक मेळटा ह्या गेले कित्येक वर्साच्या कारकिर्दीन भितर की एंटायर पंचायत मंडळ आणि म्हजे बरोबर उपस्थित आसात त्या पंचायत मंडळाच्यो सरपंचा मुखेली बाय सुवर्ण कुंकळकार, बाकीचे सगळे म्हजे आमीक आनी पंच सदस्य, ह्या जागोर एसोसिएशनाचो अध्यक्ष महेश गावडे, हे पिसगाळचे खरे खडेगात जागोर कलाकार आनी सांस्कृतीक मळाचेर जेका राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार मेळिल्ले आसात, युवा आनी विविध पुरस्काराचो मानकरी ठरिल्लो आसात। हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळ्यो म्हज्यो भगिनी, म्हज्यो माता, म्हजी ल्हान माणकुली भुरगीं, म्हजे मित्र, तुमकां सगळ्यांक आनी ह्या देवस्थानाचे सगळे सभासद तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। गोवा जागोर एसोसिएशन गोंयच्या विंगड वाठारांनी सगळे जागरकार एकठांय येवन घडिल्लो हो एक संघ आनी ह्या संघान एक ठरयलेलें आसात, गोंयची आद्य पारंपारीक संस्कृती म्हणल्यारूच जागोर, जो जागोर ह्या मातयेंतल्यान ताका वास आसा आनी हो परमळ जो आसा तो सबंद ह्या गोंयच्याच नकाशाचेर न्ही तर भारताच्या भायर 7 समुद्रा कडेन आमच्या जाणटेल्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी हे आमचे गोंयचे संस्कृतीचे प्रतीक आज पावयलेले आसात। आनी म्हणूनच गांवचे तरणाटे सबंद गोंयचे जे जागरकार जे आसात ते तरणाटे आनी बुजुर्ग ह्यांचो एक संगोपन एकठांय येवन एक अशें ठरयलें की आमची जागोराची ही श्रीमंती जी आसात ती श्रीमंती ताचें खाशेलेपण संपूर्ण गोंयचे जागर जे विविध ताची बोल गितां आनी त्या बोलाक भितर एक सांस्कृतीक आनी ताका एक समाजान वावरता आसतना एक वेगळो अर्थ आज संपूर्ण जगा मुखार दवरलेलो आसा। आनी अशा ह्या जागोर महोत्सवाचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर हांगा जमिल्ले आसात। ह्या फावंडेशनाचो बुनियाद जी आसा ती एकमेव उद्देश दवरून आसा की सगळे जागरकाराचे विशय जे आसात ते एका प्लॅटफॉर्मा वयल्यान मांडचे, जरू करून आमकां सांस्कृतीक किंवा राज्य पातळीचेर हेजे टोटल तेजो प्रसार जावचो, तेजे विचार, तेजे आचार आनी जाणटेल्यांनी करून दवरलेली ही सांस्कृतीक वारसो जपचो। आनी म्हणूनच आनी गोंयच्या संपूर्ण भागांतल्या आजच्या युवा तरणाट्याक मागीर जागोर नाचणारे आसूं न्ही किंवा जागोर पळोवणारे आसूं न्ही तांकां एक ह्या जागरा विशयी माहिती मेळपा खातीर संपूर्ण जागरकारांनी एकठांय येवन प्रमुख 6 जागर जे आसात प्रत्येक वर्साक आमचे जागर संघ जे आसात ते चेंज जायत आसात। वनू यजमान पदा बरोबर 3 फोंड्या महालांतले, अंत्रुज महालांतले जागर आनी 3 ह्या तिसवाडी महालांतले जागरांचो समावेश केल्लो आसा। आनी हो जागोर महोत्सव जानेवारीच्या 13 आनी 14 तारखेक ठरिल्लो आसा। आनी ह्या 2 दिसाच्या ह्या उत्सवी अशा कार्यक्रमाक जशें फाटले अंत्रुज महालान जाल्लो केरीच्या एकंदरीत जो जागर महोत्सव जो आसा तो जागर महोत्सव आमच्या निसर्गान दिल्लें आमकां वरदान, निसर्गांत मेळिल्ले सगळे आमची माडाची चुट्टां, तण किंवा बाकीचे सगळे पदार्थ जे आसात त्याचे पासून आमची आद्य संस्कृती जपून दवरपा खातीर जें खाशेलेपण आसा आनी हें खाशेलेपण अंदू ह्या पणजेंतल्या तिसवाडींतल्या ह्या भागांत जावचें आनी ह्या तिसवाडी लोकांक ताका पळोवपाक मेळचो असो एक निर्णय आमचे गोवा जागोर एसोसिएशन घेतिल्लो आसा। म्हाका खूब बरें दिसता
की ह्या पंचायतीचो ह्या बुनयादीचो फातर बसोवपाकूच तेको, त्याच बरोबर आमच्यो महिला भगिनी, कारण तेंचो सुद्दां तितलोच रोल आसा की जे सोयरे येतले त्या सोयऱ्यांक सगळें आमचें जेवण खाणाची च्या पानाची जी सोय जी आसा किंवा एकंदरीत परिसर जो आसा ताका एक वेगळो स्वरूप थाट माट जी आमची खास करून जी माची जी आसा ती माची फळ्यांची न आसता किंवा प्लॅटफॉर्माची न बांदता एकंदरीत मातयेचे पासून ती आमी तयार करतले। माटो जो आसा तो मल्लां आनी चुट्टांचे पासून, म्हणजे आमी गेले 50 वर्सां पयलू जे आमच्या वेगळे वेगळे सोहळ्याच्या निमित्तान कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमचे गांवचे लोक एकठांय येवन ते माटो उबारतले, तशी तरेची एक संस्कृती आमी आज मुखार हाडिल्ली आसात आनी गेली कित्येक वर्सां हे संस्कृतेन जे बीज आमी रोयत आसात। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ज्या तरेन तुमी हांगसर आज जो उमेद दाखयलेली आसा त्या बद्दल त्या सातेरी देवस्थानाचे सगळ्यांच्या मना पासून हांव अभिनंदन करतां। आमचे मुखार सातेरी बशिल्ले आसात तेंचे खूब तेंचे आशिर्वाद आमकां खूब गरज आसा, कारण आमी जशे जशे एकठांय जावन हो आमी काम मुखार व्हरतले त्या वेळाचेर सगळ्यांचो हातभार जर लागलो जाल्यार ताका एक वेगळें स्वरूप येता आनी हें विराट स्वरूप त्या 2 दिसाच्या कार्यावळीक एक यादगार असो जागोर महोत्सव। कारण जागोर महोत्सवाचे ज्या ज्या लोकांनी पांय लायिल्लो आसात ते आज भारावून गेल्ले आसात। परत हांव शब्द उच्चारतां, भारावून गेल्ले आसात। जशी ती संस्कृतीचे मळ आमकां पळोवपाक मेळटा, तातूंत भितर आशिल्ली फुलिल्ली कला फक्त जागराच्या माचयेचेर नाचपाची न्ही, तातूंत भितर सजावट, तातूंत भितर खाद्य पदार्थ, तातूंत भितर ती आद्य जी संस्कृती जी आसा तिचो मुखार प्रसार करपा खातीर ज्या तरेन ह्या संपूर्ण गोंयचे जे जागरकार आज घेतात त्या बद्दल आजची ही पत्रकार परिशद आनी सगळ्यांनी आपली दिनांक जी आसा ती राखून दवरची अशें म्हजे जागरकारांकूय आनी बाकीचे सगळे जे उमळशिकेन वाट पळयतात, जे जागर केन्ना जातलो, महोत्सव केन्ना जातलो, जितले फाटले पावटी जितले गेस्ट येतले ते गेस्टाक सुद्दां बरेचशे जाण म्हाका विचारता अरे जागोर महोत्सव केन्ना वनू, जागोर महोत्सव केन्ना, तर हे सगळ्यांक सांगपाक सोदता तुमी आदर मुजरत येवचे। ताजे पयलू आमी एक 2-4 दीस पयलू परत एकदा पत्रकार परिशद जातली ह्याच माटवान जातली, पूण आज सुरवात करता आसतना ही सुरवात शुभारंभ आमी केल्लो आसात। सगळ्यांक म्हजे वतीन तुमकां शुभेच्छा जावन आसात। ज्या तरेन आमी माटवाची मापणी माप आमी केल्लें आसात किंवा ज्या तरेन ताका स्वरूप येवपाक जाय तातूंत तुमचे सगळ्यांचे कर्तव्य आसा। जितलो आपलो वेळ आसा तो वेळ ही माची पेटपा खातीर सबोळीचो परिसर जो आसा तो निव्वळ करपा खातीर तुमी हातभार लावचो आनी हो जागोर जो महोत्सव जो आसा तो जागोर महोत्सव फाटले जागोर महोत्सवाच्या पेक्षा यशस्वी करून दाखोवचो हें म्हजें ह्या सगळ्या ह्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक आव्हान जावन आसा। मोठे संख्येन तुमचे सोयरे दायरी जी आसा तांकांय तुमी पाचारण करचें आनी जेदे जेदे वेळाचेर म्हजी तुमकां गरज आसतली त्या वेळाचेर हांव तुमचे बरोबर सदांच आसतलो। म्हाका दिसता आमचे सरपंच बाकीचे सगळे पंच मेंबर सदस्य जे आसात ते सदस्यय तुमकां सहकार्य करतले। बारीक बारीक परमिशन लागतली तेवूय तांचे कडेन तुमी पत्रव्यवहार करचो। ह्या 2 दिसाच्या जागर महोत्सवाच्या निमित्तान आमी 12 जाणांचो म्हाका दिसता फेलिसिटेशन करतले ज्यांनी अत्यंत ह्या जागरा खातीर योगदान दिल्लें आसात आनी ही संस्कृती आज आमची मुखार व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो तेंको तुमी दाखयल्ले बद्दल कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोयचो आणि एक जागराचो एक कलाकार आणि एक प्रेमी ह्या नात्यान तुमच्या सगळ्यांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता, तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। असोच मोग असोच तेको आणि होच जागोर फुलोवपा खातीर तुमी सातत्यान प्रयत्न करतो आणि दाखोवन दिवचे आमी पाळेकार आमी शिरदोनकार कमी ना, कारण आमची संस्कृती आमकांच मोठे उशेले पावंड्यार व्हरपाक जाय आणि ती संस्कृती व्हरपा खातीर आमचे तरणाट्या पिढी कडेन ती हातान दिवन आमी ज्या तरेन ह्या संस्कृतीचो आमी संवर्धन केल्लें आसात ती संस्कृती मुखार व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागतलो अशी अपेक्षा बाळगिता। सगळ्यांक देव बरें करूं। एकमेव दृष्टिकोन परत एकदा आसात, ह्या जागराच्या निमित्तान सगळे जागरकार एकठांय जातात, वेगळ्या जागरकारांची कला जी आसा ती सगळ्यांक एका माचयेर एका मंडपान आमकां पळोवपाक मेळटा।
आणि त्या निमित्तान सगळे सोयरे दायरे एकठांय जावन त्या जागरा विशीं चर्चा जाता. चर्चा कित्या खातीर जाता, म्हजें सवंग कशें आसता, तुमी कसो प्रेजेंट केल्लो आशिल्लो, तातूंत भितर एक कॉम्पिटिशन आमी निर्माण करतात. आनी हें सगळें करपा खातीर आमी सगळ्यांक तुमी कसलीच तरेची जी किंबहुना हो शब्द मनान हाडपाक जायना. सगळ्यो काही गोष्टी शक्य आसात प्रोवायडेड तुमी जर मनान जर हाडलें जाल्यार तें सगळें जना पर्यंत पावपाक शकता. आनी होच उद्देश आज सांगून आज ह्या मंडपाची आमी बुनयादीचो फातर बसयलेलो आसा. तुमकां म्हजे वतीन खास करून आमचे जल्मी आसात, बाकी सगळे सभासद जे आसात आनी खास करून ह्या भागांतल्यो म्हज्यो महिला भगिनी आसात, माता आसात आनी खास करून पंचायतीचे सगळ्यांचे हांव मनापूर्वक आभार व्यक्त करतां. जय गोवा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.